50,000 दिवस सगळे सेटल केला. अरे बाबा असं मासं कूल राव रे बाबा, कूल राव. एक्झॅक्ट आमची सर्वे किती सांगता सर. सर्वेच्या बरोबर तू 100% जिखून येता. गुड. पूण एक किती वॉर्ड नंबर 10 50-50 चान्स 50-50 पांच कोण आपला म्हणून सांगता का? त्या पंचाक दुडू बसून दिल्यार कसोच ऐकून कित्याक ह्या दिसांनी तो थोडं काही सोडयता तुझी. बोलो रे इलेक्शन जातोच पुढचे आणि किती असं थँक यू. पण सांगायला नको कोणी सगळ्यांक पैसे दिले. हो हे माझ्या विश्व. तियात कॉम्पिटिशन 3 लाख, चॅरिटी 5 lakhs, बार एंड रेस्टॉरंट्स 35,000. 35,000. Only 35,000. अरे 35 lakhs sounding 35 lakhs. पुढच्या युद्धात काहीच पुढे जाऊ करू ना. आमले आणि किती असं हे पळय कुठल्याही 20,000 बॅलन्स तुकाच तू. मला सर. अरे बाईचो बालकी मासा न्हय माझो गिफ्ट कसो तुका. ओके सर. होय रिमा आयसून त्यो इन्व्हिटेशन दिवन गेले. रिमा इन्व्हिटेशन कितें तर थाण्यात तर मला सांगलेलेच तुका इन्व्हिटेशन भोगल्या दोचोन दिवचे न्हू. बोलच ना. अरे तुम्ही इन्व्हिटेशन पासून दिवन आसले जाल्यार हांव चिरून येतलो आसलो. कारण तू म्हजो विश्वासी मनीस विश्वाच्या. सर. ए सर सर. धावता घेण्यात आलो. मागीर पहाड पडला हाती थोड्या शेण उलो मसता. मागीर उस थोड्याचे मान तो धावलो. आम्हाला थोडं सर्विस पडला. तुला गावात म्हणा होय सर. इलेक्शन जातोच पयशे. ओके सर. घे घे म्हणटा तू. लागे. घे दोर. लागे. अरे घे दोर रे. लागे. नाका जरा आ, सोड. दी. हे पाहिजे, मला आमगे सोडवता. किती म्हणलं तू जाणा न्हू तुझे इलेक्शनात काम कितें पळय सर, तू म्हाका कसलें काम सांगू? ती म्हाका पयशे दिलाय. कित्याक सांगू? तुवें बुथाचेर बसून आवय. ना सर, म्हाका ती राग दिसता. बोल पण का म्हाका ती राग दिसता. पण पळय आयक सगळी पण 15 बुथां आसा. ओच्यावर. आवय कुबूत पडा बिता आणि पोमरून बुता. आवय डाक्टर पैसा. अरे बाबा कसल्या बुथांची खबर करता अरे इलेक्शनचा मॅच घालून बसता पळय रोल असता नाव ती मात करतात पळय. आज परत वेळ नसता. होय बाई, साईडीने पुलाव वाटत होता. ते गुटखा काढत होता. आणि कोणी साईड सऱ्या पडत होता. सोन्याचो बरो उगड आसता तुका खबर आसा हे फाट्यो इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट. तुझी कितलीय गर्लफ्रेंड आसूं कितलेय फ्रेंड आसूं कितली सोयरी दायरी आसूं सगळ्यांक कितें सांगपाचें वोट तुका. पयशाचो तुवर करूया. पयशा पासून तुवें भियेवपाची गरज ना. हे फाटी म्हाका इलेक्शन जिखोकूच जाय आनी म्हज्या दुस्मानाची तोंडां बंद करूं. सर, हे तुम्ही सांगो जाय. वयत निगसून तुलाच आवाज जाता.